मायमोकाचो येवकार हा भक्ती पैबाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. फोंडेकारांत पावसाकूय ना उदक, टाकी भरना म्हणून सांगले कारण. थळाव्यांनी उदका पुरवण खात्याच्या एक घालो घेराव. आयच्या आज प्रश्न घालता जाग्यार येईन दिली जाप. कोसळी वास्कोची हॅपी इमारत, थळावे जाले अनहॅपी. लोकांच्या सुरक्षेची ना मात्तूय जतनाय. खुबळो वास्कोचो आमदार. इमारत मालकांची जातली कारवाय, अधिकाऱ्यांक थेट उलो. गोंयांत पावसाचो बरोच नेट, मात्तूय ना सुटका. ना म्हणून पावसान एकदम लायली हजेरी. 9 जुलै मेरेन दिला येल्लो अलर्ट. उटंगराच्या पावसांतल्यान रावात जपून. IMDची शिटकावणी. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. फोंडा शांतीनगर दुर्भाटांतल्या लोकांनी उदका पुरवण खात्याच्या सहाय्यक अभियंत्याक घेराव घालो. सुमार म्हयनोभर उदकाचो खर उणाव आसा अशें सांगून निशेध केलो. नेमान पुरवण बेगोबेग सुरू करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. निशेधा उपरांत खात्यान आयच्यान उदका पुरवण सुरू करतले अशें आश्वासन दिलां खरें, पूण लोकांक सुटावो मेळटलो काय पावसांतय लोकांचे हाल जातले? आम्ही करपाचे कितें? आयुष्यात आमकां अशें घडोवंक ना. आतां अशें घडटा पण पाणी स्वता घेवचें आसल्यार टाकी उदकच पडना. अरे टाकी खुर्ची तापया मेळटा. पाणी सोडटा तो कित्याक उदक चडना. उदक टाकीत पडना. मे म्हयन्यात उदक पडना, पावसातय पडना. गिमाते पडना. मे म्हयन्यात सुकता. आता पावसाचें उदक पडना. तुम्ही मेळपा येयल्ले न्ही हांगासर? हांगा येयल्ले न्ही, तुमकां कितें सांगलां आतां? जेन कितें जालें? कितें आमी सॉल्व करता. कितें टाकयो भरना, हे वाटी ते वाटी घालून कितें करता म्हणून सांगलं. पण आज पावस उदक मेळोंक आजच्या दिसांत फाल्यां परत येतो. आज आता म्हयनो जालो उदक ना. फुल प्रेशरान उदक या. डेली कितें येता, रातचे 12-12:30 उदक येता ना, सकाळी 5 बंद जाता. म्हणजे लोक सदांच न्हीद सोडून कशे करतले? कामाक वचचे लोक आसता सगळे कामाक. रातचे मी जागरण करून दुसरीच बी त्रास जाता. आनी आमचे रिक्वेस्ट कितें आसा, एक दिवस फुल प्रेशरान उदक दिया आमकां. नेक्स्ट एक दीस सोडून अल्टरनेट मागीर थर्ड डे दिया. तेजून कितें जातलें, सगळे लोकांक उदक बी मेळटलें आनी त्रासय जावचो ना. सरी रावता एक वर्सा अशें प्रॉब्लेम नाशिल्लो कळ्ळें. आतां हे 3 म्हयन्यांक असो प्रॉब्लेम जाला की आमकां तर आतां आमची टाकी भराकीच ना. एक दीस टाकीच भरना. एक दीस सोडून येता. तेवूय बीन 2:00, 2:30, 3:00 उठोन उदक भरचें पडटा. सदांच उठोन कशें भरतलें आमी 3:00, 2:00 उठोन? एक दीस सोडून जर बाबा तुमी दिसाचें आमकां दिया प्रेशर. आतां आमचे ते कोण दुसरी लायन आसा तांकां फूल प्रेशर. म्हणजे भेदभाव कित्याक हो? तांकां डेली आसता. आमकां एक दीस सोडून हांवें म्हणटा आमकां एक दीस सोडून दिया. प्रेशर ना न्हू गव्हर्मेंटा बाबा मे म्हयनो आमी समजूंक शकता. पूण एक दीस सोडून दिसाचो प्रेशर दिया आमकां. रातचे उठोन तुमी त्रास करनाका लोकांक. फोंडेकारांनी उदका पुरवण खात्यांत वचून सहाय्यक अभियंते काशीनाथ सराफाक वाठारांत पिवपाच्या उदकाचो बरोच तेंप उणाव आशिल्ल्यान घेराव घालो. सुमार म्हयनो जावन रातच्या वेळार फक्त 1 ते 2 वरां उदकाची पुरवण, सारकें उदक मेळना आनी ताका लागून कुटुंबाक खर त्रास जातात असो आरोप फोंडेकारांनी केला. तांकां 3 म्हयने जाले खूब उदकाचो त्रास जाला. उदक प्रेशरान येना. रातचे 2:00-3:00 उदक येता आनी तेय प्रेशरान येना. टाकी भरना. म्हणजे तांकां खूब लोकांक त्रास जाले. तशेंच म्हाका दिसता सपनाक टावनात थंय तसोच इश्यू आशिल्लो. सो आज आमी काशीनाथ सराफाक मेळ्ळे आनी ताणें आमकां सांगलां, एश्युरन्स दिला की आज तांकां उदक आमी सोडटले. आनी ताणें प्रपोजलूय सांगला. 2 प्रपोजल आमचे कडेन दिला. ताणें इस्टिमेटूय केला. ते आमी प्रपोजल ऑनरेबल मिनिस्टर जे वॉटर सप्लायचे आसा सुभाष सरदेसाय हांकां आमी मेळटले आनी तेंचे तेजीचे बेगीन तेंची प्रायोरिटी घेवन ते दोनूय जे आनंदान सांगलां रेजोल्युशन जे आमी टाकी घालपाक ते कळ्यान ते टाकी आमी घालपाक रेजोल्युशन घेतला. ते रेजोल्युशन हाडून दितले आनी ते एस्टिमेट बेगीन करून थंय टाकी आनी शांतीनगरांनी एक टाकी. सो हे दिल्या कारणान एक तर दुर्गाबाट एरियांत सगळे उदकाचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो आनी सगळ्याक सपना टावन आसूं, दुर्गाबाट आसूं, तळ्या आसूं सगळ्याक उदक सुरळीत मेळटलें. सो हे 2 प्रपोजल ताणें सांगला आनी आज ताणें सांगला की एश्युरन्स दिला की आज तळ्या दुर्गाबाटान प्रेशरान उदक येतलें आनी आज तें उदक सोडटलें.
निषेधाक जाप दितना सहाय्यक अभियंतो काशीनाथ सराफ हांणी आयच्या नेमान उदका पुरवण परतून सुरू जातली अशें थंयच्या लोकांक आश्वासन दिलें. पूण अशे तरेचे प्रश्न परतून येवचे न्हय म्हणून कायमस्वरूपी उपाय सुनिश्चित करचो असो उलो थंयच्या लोकांनी खात्याक मारला. प्रयत्न करतो आम्ही ते चालू असतो करतात आणि जात तिथले बेगीन विषय काढतात आयच्या उद्या येतले फुल प्राईज त्यामुळे. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. वास्को एका पोन्न्या हॅपी इमारतीचो भाग रस्त्यार कोसळ्ळो. हाका लागून शारांतल्या जर्जर बांदावळीचे सुरक्षेविशीं नवो हुस्को निर्माण जालो. हे घडणुकेंत कोणाक दुखापत जावंक ना. जाल्यार वास्कोच्या आमदारान असुरक्षीत इमारतींच्या मालकांचेर खर कारवाय करपाची मागणी केल्या. अशी आडनदर केल्यार अपघात, जीव वगडावपी वा गुन्यांवकारी आडनदर केशी नोंद करची पडटल्यो. कृष्णा सालकरान सांगलें. शारांतल्या पोरणे आनी जर्जर इमारतींचो धक्को परतून एक फावट ह्या घडणुकेंतल्यान स्पश्ट जाला. हे घडणुकेचेर प्रतिक्रिया दितना वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकार हाणें घडणुकेची जाणविकाय आसून लेगीत असुरक्षीत बांदावळ सांबाळपाक वा सुरक्षीत दवरपाक अपेस आयिल्ल्या मालकांचेर खर कारवाय करची असो उलो मारला. इमारती मालकांच्या आडनदरेक लागून निष्पापी चलत वचप्यांक आनी वाहन चालकांक त्रास जावंक फावना हाचेर साळकारान भर दिलो. वास्कोतल्या सगळ्या धोक्याची इमारती वळखुपाक आनी फुडाराक कसलीच दुख्खद घडणूक घडची न्हू म्हूण बेगोबेग दुरुस्ती वा मोडपाची वेवस्था करची असो उलो ताणें अधिकाऱ्यांक मारला. ही बिल्डिंग जी आसा हॅपी अपार्टमेंट्स आमकां दिसता खूब टायम जालो आनी जी सामकीच मोडकळीक आयल्या. आतां आमी कन्विन्स करून तांकां आफ्टर अ लॉंग हे म्हणटा तशें फाल्यां ताचें डेमोलिशन आमी स्टार्ट करता. तुमी हांगा रावन पसून पळयलें जाल्यार इतले भयानक परिस्थिती आसा आनी हीच न्ही जाल्यार वास्को भितर 3 बिल्डिंगो अशे तरेन आसा. तातूंत भितरली पुलीस स्टेशना कडेन जी आसा ती सगळ्यात डेंजरस आसा आनी हांव परत रिपीट करून हांव सांगत आसा की ताजेर कितें तरी एक्शन जावपूच जाय म्हणून. जाला कितें की ओनर सुशेगाद बसल्या, आपली प्रॉपर्टी आसा म्हूण ताजी काळजी घेवप खरें ओनराचें काम आसता. आतां आनी कशें एटलीस्ट फुडाकार घेवन हॅपी अपार्टमेंटाचे सगळे एकठांय जाले आनी फाल्यां तांचे डेमोलिशनाक जाता. पूण जे बाकीच्यो बिल्डिंग्स आसा, एक राघवेंद्र अपार्टमेंट्स म्हणून आसा थंय लोक रावता. इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलॅप्स. ती केन्ना कोलॅप्स जातली आमकां खबर ना. आनी सगळ्यात डेंजरस जी आसा ती आसा म्हणटा ती पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग. हांव अजून कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता आनी गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता, तांकां तुमी रूल कितें तरी फ्रेम करून ती बिल्डींग इमिडिएटली मोडपाचें तुमी पयलो स्टेप घेवपाक जाय. आनी जो खर्च येता मोडपाचो तो त्या पार्टी कडल्यान घेवपाक जाय, ओनर्सा कडल्यान. ओनर सुशेगाद खंय थंय बसल्यात सुशेगाद आनी आमचो लोकांचो जीव धोक्यान आसा. तो हांवें पयर जेन्ना कलेक्टर येयल्ले आनी ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव कलेक्टराकूय रिक्वेस्ट करता कितें तरी एक हें करात आनी ती बिल्डींग डेमोलिश करात. डेमोलिश करपाची फक्त सप्ताह खातीर. कित्याक सप्तकांक खूब क्राउड जाता, कोणाचेर पडले 20-25 लोक मेले जाल्यार हे सगळे आमकां पळोवपाक जावचें ना. म्हूण आमचें फुडलें कितें जाता तें जावं. डेमोलिशन हें पयलें, सेफ्टी फर्स्ट. आनी आमकां आमदारान खूब सपोर्ट केल्लो आसा आनी बाकीचे सगळे ऑथॉरिटी आमकां सपोर्ट करता. आमी फाल्यां डेमोलिशन सुरू करता, आज इन्शुरन्स करतले आनी सगळें काम बरें जावतलें. देवा कडेन मागता सगळें सुरळीत जावचें अशी हांव प्रार्थना करता. तुम्ही हांगा खूब वर्सां दुकान चलयतालो, कशी कितें कंडिशन आसली बिल्डींग? कंडिशन तशें बरें नाशिल्लें, पूण कितें करुया, ते जो पळय बिल्डर आसा ताजे सगळे वाचून 3 बिल्डिंगो अशी हालत जाल्या. पुष्पकांताचे ऑफिस आसा तोच बिल्डर, ही आसा तोच बिल्डर आनी मेसावडे राम सोसायटी आसा तो होच बिल्डर. 3 बिल्डिंगाची अशीच. बाकीच्या आमची ही गितांजली अपार्टमेंट 50 वर्सांची तशीच घट आसा. ही मिस्टर लवंदे ताणें बांदिल्ली तरी अजून ती घट आसा आनी कांयच घर 45-40 वर्सां तिका कांयच जावचें म्हण हे बिल्डराची चूक आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू. आता घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पावसा सयत खर वारें आयिल्ल्यान दिवचल भाजी आनी फळां बाजारपेठाच्या छप्पराक लुकसाण जालां. भर बाजारांत वेवसायांत आडमेळी आयल्यात. छप्पराचे कितलेशेच पत्रे हुबले, जाका लागून गळटे लागून विक्रेते आनी उत्पादनांचेर परिणाम जालो. फाटल्या 3 वर्सांत परत कागाळी करून लेगीत पालिके कडल्यान गरजेची दुरुस्ती करपाक अपेस आयिल्ल्याचो आरोप व्यापाऱ्यांनी केला. हवामान खात्यान सेगीत खर वारें घोळपाची शिटकावणी चालूच दवरल्या. हाचो परिणाम दिवचलच्या मार्केटांत दिसून आयलो. पावसांत आपली फळां, भाजीपालो आनी हेर वस्तू राखपा खातीर विक्रेत्यांक खूब त्रास जाल्ल्यान हे घडणुकेक लागून वेवसायांत व्हड आडमेळी आयल्यो. सुदैवान कोणाकूच लुकसाण वा जखमी जाल्ल्याची माहिती मेळूंक ना.
पूण 3 वर्सां सावन सेगीत कागाळी कडेन आडनदर करपी पालिकेच्या कामांचेर प्रश्न उप्रासतात। आज सकाळ एक 2 दीस झाले, शनिवारच्या दनपारच्यान 4 पत्र पडलेले। आता सकाळी रेखा मॅडम बी मार्केटाक येयल्ली पळोवपाक म्हणून, तिच्या फाटल्यान परत 4 पडले। आता लोकांक भंय जाला की खंय तरी वायरीवर पडटले, आंगावर पडटले, कुणाच्या गाडयेर पडटले, हेच भंय जाला। एक तर मार्केट खंय तरी आता ऍडजस्ट करपाचें पडटलें सगळ्यांक। तुम्ही आता सध्या परिस्थिती किती आहा? तुम्ही सध्या म्हणजे भयभीत झालेले आहा मार्केट। वयर प्लास्टीक घातल्या, आम्ही सध्या प्लास्टीक घालून आता बसलेले आहा भितून मार्केटान येदे व्हडल्या। कितकी वर्सां जाली ह्या पत्रे पडटा आता? एक 2-3 वर्सां तरी जाली? 2-3 वर्सां जाली आता लिकेज जाल्ले आहा। आम्ही ते सांगीत असले की बुवा लिकेज आहा, लूज झाल्या पत्रे। कोणी जेवण कुणीच हांगा दाद घेवंक ना मार्केटाची। पिचोलकाराची सारखी मार्केटकाराची अशी परिस्थिती आहे की कुत्र्याक नाका तशी की आता ह्या उदकान बुडपाचें, लळपाचें काय कितें करपाचें हे म्युन्सिपालिटी तर अजिबात चिंतिना। येयले पिशव्यांक फायल घातली गेली, येयले 100 रुपया घेतले गेले। सध्या कितें जालें हांगा? इतले आयच्या दिसाक हे 3 पत्रे पडले वयले, आणि ते बी पडून रस्त्यार पडले तरी कोणाचो जीव गेलो ना म्हणून बरें जालें। ते लायटीच्या हेजेर बसोन ते लायटीचेच खांब्याचे हे जाले मातशे। तेन्ना आमी सुद्दां तो मसालो लायता, नाल्ल लायता, भितर गायटा, सगळे गळटा, काडून दवरचें पडटा नाल्यार धाकून दवरचें पडटा। तेका कितें कितकी वर्सां करपाचें? जाली आता? हे आतां 4 वर्सां जालीं कंटिन्यू अशें जाता, पण ती एकय वर्साक तेंच्यांनी रिस्ट घेवंक ना आपली। आणि आता ते येता म्हटलां बी कितें? आतां येता म्हटलं ते पोर गेला अशें तशें तांकां सांगूंक जाय, हांकां सांगूंक जाय अशें उलोवन गेला तो, पूण आयच्या दिसाक करतले अशी तेंची गॅरंटी ना। आता सामकें उदक भितर येता? आता सगळे भितर येता उदक, बसपाक मेळना, उबें रावंक मेळना। ही परिस्थिती सामकी नाका जाल्ली आहा। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकार। दर पावसाळ्यांत त्योच प्रतिमा परत येतात। रस्त्यांचेर झाडां पडप, वाहनां चिड्डोवप, वीज खंडीत जावप आनी केन्ना केन्ना जीव वचप। आमी तांकां सैमीक कृती म्हणून खूबदां न्हयकारतात, पूण खरेंच ते सैमीक आसतात वय? वा वर्सा नियंत्रण नासतना कॉन्क्रिटीकरण आनी वायट देखरेख हातूंतल्यान हे अपघात रुजल्यात? पावस पडचे पयलीं धोक्याची झाडां वळखून घेतिल्ली? रान खात्याची कांयच जापसालदारकी ना? दर पावसाळ्यांत गोंयचे रस्ते धोक्याच्या वाठारांत रुपांतरीत जावपाक लागल्यात। फक्त उदक भरता म्हणून न्हय, तर झाडां पडपाक लागून। राज्यभर हुमटल्लीं झाडां आनी कोसळिल्ल्या झाडां खांदयांनी परत महामार्ग आडयल्यात। वाहनांचें लुकसाण जालां, वीज खंडीत जाल्या आनी जिवीत धोक्यांत पडलां। अधिकृत स्पश्टीकरण चड करून सरळ आसता। व्हड पावस, खर वारें आनी संतृप्त माती, पूण तीच पुराय काणी? लायट ना, लायट रातीच्यान ना मरे, हांगा सायल पडला हांगा गिरण आनी पिठाची थंय सायल पडला। आता रातीच्यान ना, रात जायना आता 10 जावपा आयली, लायटमॅन खंय पावला? का रातचे हे झाड पडला हांगा, आणि 10:30 सुमार पडला आसतलें। आमी लायटीकाराक फोन केलो, लायटीकार सांगता की कितें जालां आसतलें, लायट ना। सो आमी जेन्ना येवन भायर पयलें पळय न्ही, तेन्ना पयलें झाड पडलां। आमी फोन केल्यार तांकां फोन लागना सारको, कितलेशे फोन केले। लास्ट हांवें कॉल केलो कावन्सिलराक, लास्ट तो थंय वचून तांकां कंप्लेन दिवन सगळें हें केलां। इवन फायर ब्रिगेड सुद्दां म्हाका दिसता बरी लेट आयल्या, रातची आयल्या। ते आयल्या जस्ट पळयलां, हांगा सेफ्टी कांयच नाशिल्ली रातची, लायट ना, खंयचीच लायट नाशिल्ली, स्ट्रीट लायट। आनी जे हो मेन रस्तो आतां, सो आतां ही गाडी डायरेक्टली येता 800 काल, आनी एक 800 डायरेक्ट भितर घालपाची। इवन बायक डायरेक्टली येता, ते लायटी सारके पडना। सो तेंच्यांनी एटलिस्ट कोण तरी दवरप आशिल्लें न्ही रातच्यान, कोणूच नाशिल्लें हांगा, पुलिसूय ना, कांय ना। आनी आतांय कोण ना पळय, आतांय कोण ना। आतां फक्त एक बॅरिकेड घातले हांगा, त्या सायडीतल्यान कांयच ना, भायरूय सगळें लोंबता अजून ते येना। आनी खांबोय पडोंक शकता न्हू? हय, तो खांबो बँड जाला न्ही सगळो। सांगे बाजारवाडा विठ्ठला देवळा कडेन जे झाड पडलेले, राती झाड पडलेले, तेजे नंतर लायटीचो खांब जो आसा हो सगळें बँड जाले कडेन आसा। रातभर हांगसर लोकांक लायट नासली, तशेंच लायटी खांब जो आसा बँड जालो तो अजून सारको करूना। तशेंच सकाळी हांगसरले कालीच्यान कश्टीच्यान जी कदंब सुद्दां येयल्या ती हे सायडीच्यान येवपाक मेळना। मागीर हे बारके रुटान तेणी कशें करून ड्रायव्हरान ती हे सायडीच्यान काडले म्हणून सांगलें।
म्हणटकीर जाता तितले बेगीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जे आसा खंय तरी डेंजरस झाड जे आसा ही खंय तरी म्हाका दिसता कट करपा जाय, जी लायटी खांब्याचे पडपाची शक्यता आसा नाजाल्यार तारीचे पडपाची शक्यता आसा. ह्यो वायरी चडश्यो कितें जाता की दिसां कितें जालां की डेली ह्यो लायटी वयता. हें हांगसर न्हू जाल्यार आमकां सुद्दां त्या वटेच्यान कश्टी काले आमकां सुद्दां सेम प्रॉब्लेम. डेली लायट वयता, रातची अर्द वर येता जाल्यार परत 2 वर लायट आसना, हें डेली चलता. झाडांच्या मुळां भोंवतणी बेपरवा करून कॉन्क्रिटीकरण केल्यार मुळां यंत्रणेचो घुसमटमार जावंक शकता, जाका लागून पावसाचें उदक सैमीत रितीन जमनीत वचूंक शकना आनी शिटकावणी शार नियोजनकार आनी पर्यावरण तज्ञांनी खूब आदी सावन दिल्या. जमनी वयल्यान भलायकेन बरी दिसपी झाडां प्रत्यक्षांत दुबळ्या बुन्यादीचेर उबी आसूं येतात. तातूंत पिराय वाडपी झाडां, आड नदर केल्ल्यो खांदयो आनी पावसाळ्यांतले खर वारें भौशीक धोको जावंक शकता. आज केळबा हांगा चिचीचें झाड एक पडून रस्त्यार पावून दोनी ब्लॉक जाल्ले आनी गाडी सगल्यो ब्लॉकां उरलेल्यो. पण हांगसरले गांवचे लोक जे आसा, गांवचे भुरगे जे आसा ते फुडें येवन तांणी आपल्यान जावन कितें आसा क्लियर केल्लें आसा. फायर ब्रिगेड येवपाक वेळ जालो कारण ते दुसरे कडेन गेल्ले आसा. पूण अशें दिसता की आतां फायर ब्रिगेड आयली पावलेली आसा आनी ते आतां बेगीन क्लियर करतले. लोकां पूण एक गाडी ती शिफ्ट फोंड्या वयता आसतना ताका ती गाडी चीज आसा ती पट्ट ती ताणें पळयली पूण तो थंयच रावलो. पूण तरी आसतना ताका डॅमेज जाली, गाडयेक डॅमेज जाली, पूण ताका कांयच जालें ना. व्हडले चिचेचे झाड रस्त्यार पडले आणि दोन्ही सायडीन गाडी आता ब्लॉक जाला आणि इलेक्शन डिपार्टमेंटाचे सगळे स्टाफ येऊन हांगा तरी कितें आसा लायन आसा ते डिस्कनेक्ट केली. एक सेफ्टी पॉयंट ऑफ व्यू तेणी काम करून ते केले आणि आता फायराचे येतले गांवचे स्थानिक लोक सुद्धा हांगा हे झाड क्लियर करपाक, रोड क्लियर करपाक सगळे मदत करतात आणि म्हणजे हे बेगीनचे बेगीन जातले क्लियर जातलो रोड. हांगाचे झाड पडटा आसतना तेन्ना ती पावली पूण ती सालवार जाली, गाडयेक मातसो मार जालो, मातशी डॅमेज जाला गाडी. तशें लॉस कांय जावना. कितें जालें? वारे येयले मरे आनी फुडल्यान झाडां हें जाली बँड जाली म्हणून रावलो इतल्या चीज पडली. म्हणजे तुका कोणा दिसले लवणाचं ते ना लवणाची न्हू डायरेक्ट येवन तूं मातशें फाटीं उरलो? हांव थंयच उरलो. कितें लागलो? म्हाका काय लागलो गाडी डॅमेज जाली. कितके अशें लुकसाण? ताका लागून अस्वस्थ प्रश्न उप्रासतात. पावसाच्या आदी दुबळ्या झाडांचे शास्त्रीय नदरेन मुल्यांकन केल्लें वय, धोको आशिल्ल्या स्टेट्साचें सर्वेक्षण केल्लें, प्री मॉन्सून वर्क सारके केल्ले काय कागाळी उपरांतच धोक्याची झाडां वळखल्ली जाल्यार ताचेर लक्ष दिल्लें वय, रान खातें, थळावे संस्था आनी हेर नागरी संस्था सगळ्यांची झाडां वेवस्थापनांत भुमिका आसता. पूण वर्सान वर्स व्यस्त रस्त्यांचेर झाडां कोसळटात तेन्ना जापसालदारके कडेन आडनदर करप कठीण जाता. समन्वय मोडटा. पावसाळो जसो जसो चड खर जाता तसो तसो झाडांच्या धोक्यांत वाड जाता. गोवा 365 टीम. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. गोंयांत पावसाचो नेट चालूच आसा.
तातूंत सुटका दिसना. IMDन आनीक 4 दीस व्हड प्रमाणात पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. तेच बरोबर खर वारे घोळटले आनी दर्यांत खर परिस्थिती आसतली. जलाशयांतली उदकाची पातळी वाडत आसतना राज्यांत पावसाची तूट अजूनय आसा. IMDन लोकांक सादूर रावपाचो सल्लो दिला. येवपी दिसांनी गोंय सक्रिय नैऋत्य पावसाळ्याचो प्रभाव उरतलो अशें IMDन सांगलां. 9 जुलय मेरेन गोंयांत मध्यम तो उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास आसा आनी सोमार आनी मंगळारा जायत्या सुवातांनी वराक 50 ते 60 किलोमीटर वेगान वारे घोळटले. गोंयांत सक्रिय पावसाळो. 9 जुलय मेरेन खर पावस. गोंय दर्यादेगेर खर ल्हारांची शिटकावणी. मंगळारचें तापमान 31 ते 26 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोगस्सो.